तो आउटब्रेक जो असा तो डायरियाचो आउटब्रेक असा आणि मोबर जेटी जी असा आणि कडबोना जेटी असा न्ही ह्या दोनूय जेटीचेर ह्या आमकां केसीस मेळपाक लागल्या आणि ह्यो ज्यो केसीस मेळटा त्यो ज्यो फिशिंग कम्युनिटीचे जे लेबरर्स आसा ह्या दोनूय जेटींचेर जे सगळे आउटसायडर्स आसा जे आमचे छत्तीसगड ओरिसा झारखंड ह्या स्टेटांतल्यान येयल्ले आसा तांच्या भितर मेळटा आमकां केसीस बेसिकली कशें आसा की तांच्या भितर ते क्राउडेड रावता सगळे दुसरी गजाल म्हणल्यार तांचें सॅनिटेशन बरोना आणि हायजीन जी आसा म्हणजे हात वॉश करपाचे संडासांतल्यान येयले म्हणटकीर हात वॉश करपाचे किंवा कितें खाल्ले म्हणटकीर खावच्या पयलीं कितें हँड वॉश करपाचें आसा पळय न्ही हे जे आमी हायजीन म्हणटा पळय सामकी पुअर आसा तांची आणि ताच्या खातीर हो एका कडल्यान दुसऱ्या दुसऱ्या कडल्यान तिसऱ्याक अशें हें ट्रान्समिशन चालूच आसा ह्यो केसीस खंय तरी 17 ऑगस्टाच्यान सुरू जाल्ल्यो आणि अजून सुद्धा एक केसीस मेळटा आमकां मोबर सायडीन मातशे कमी जाल्या केसीस पण कडबोना सायडीन अजूनय केसीस मेळटा आणि पळयलें जाल्यार आमी 4 ते 5 केसीस अजूनय आमकां दिसाक मेळटा आतां जर आमी टोटल काउंट पयल्या दिसाच्यान आतां पर्यंत पळयलें जाल्यार 163 केसीस जाल्या टोटल आणि थोडे आमचे जे टेस्टिंग केला तातूंत कळ्ळां की तांकां कॉलराची लागण जाल्या म्हणून सो त्या खातीर ह्यो सगळ्यो केसीस कॉलराच्यो आसपाचे चान्सीस खूब आसा आता हातून कशें जाता लोकांक की तांकां लूज मोशन इतलें चड जाता आणि ते उदका भशेन लूज मोशन जाता आणि तांचे जे आंगातलें उदक आसा तें खूब फास्ट कमी जाता आनी तितून ताणे करून ते डिहायड्रेशनान वता आता हे जितले 163 पेशंट मेळ्ळा तातूंत भितरले 5 डेथ्स जाल्या आणि 100च्या वयर पेशंट रिकवर जाल्या आणि आमच्या हॉस्पिटलांतल्यान बरे जावन मेडिसिन घेवन बरे जावन परत कामाक गेल्या आता हो जो आउटब्रेक आसा तो कलेक्टर लेवलाच्या किंवा इवन सेक्रेटरी हेल्थ लेवलाचेर सुद्धा मॉनिटरिंग चालू आसा आणि ह्या दोन्ही लेवलाच्या वयल्यान जे डिपार्टमेंट कन्सर्न आसा जशे की फिशरीज आसा पीडब्ल्यूडी डब्ल्यूआरडी आसा मागीर आमचे एफडीए आसा हांकां सगळ्यांक वांगडा घेवन इवन पंचायत जे आसा हांकां सगळ्यांक वांगडा घेवन ही आउटब्रेकाची कंटेनमेंट चालू आसा ह्या सगळ्या आता हातून कशें आसा की आउटब्रेक जर आमी तो बंद करतलो डायरियाचे केसीस जाल्यार हितून सॅनिटेशन आणि जी हायजीन आसा ती सामकी इम्पॉर्टंट आसा सॅनिटेशन म्हटल्यार ओपन डेफिकेशन जावपाक जायना आणि दुसरें हायजीन म्हटल्यार जे हँड वॉश जे आसा पळय न्हू विथ सोप हें चालू आसपाक जाय आणि दुसरें जितलें कितें उदक पिवपाचें आसा तें बॉयल करून उदक पिवचें आता हीच गजाल हांव इवन थंयचे जे लोकल जे एरियाचे लोक आसा पळय न्ही आमचे गांवांत तांकांय बीन सांगूंक शकता की तुमी बी तुमची जी हायजीन आसा ती बरी दवरा गरम उदक पिया फ्रेश जेवण जेवा कारण अजून पर्यंत आमकां लोकल एरियान केसीस कांयच मेळूंक ना अजून हे फक्त वर्कर्स कम्युनिटी जी आसा फिशिंगाची तातूनच आसा पण जर तर आमचे हायजीन पुअर जर असले जाल्यार हे हांगाय बी डायरिया येवपाचे चान्सीस खूब आसा सो त्या खातीर तुमकांय गरज आसा की तुमी आमचे जे लोकल जी विलेज आसा स्पेशली कडपोना सायडीनय बीन तांकां बरी हायजीन दवरपाची हँड वॉशिंग प्रॅक्टीस चालू दवरपाची गरज आसा डॉक्टर तुम्ही म्हणले टोटल 163 केसेस असले Yeah. So, आता सध्या कितले सध्या पॉझिटिव्ह केसेस असतात सध्या ऍडमिटेड हितून आमचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसा आणि आमचे जीएमसीन आसा जीएमसीन अराउंड 10 पेशंट ऍडमिटेड आसा आणि साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टान सध्या 15 पेशंट ऍडमिटेड आसा आणि जे डेथ झाले त्यांचे एज ग्रुप किती असतात आता सगळेच जो पॉप्युलेशन जितलं जे काम करता पळय न्हू थंय ते सादारण 19 ते 45 ते 50 ह्याच एज ग्रुपान आसा सगळे दादले आसा आणि ह्याच एज ग्रुपांतलेच आसा सगळे मिक्स आसा एज ग्रुप्स ओके लोकल कम्युनिटी मध्ये अजून पाहून अजून एकूय केस मेळूना आमकां लोकल कम्युनिटी सो तांकां किती प्रिकॉशन्स ना तांकांय प्रिकॉशन म्हटल्यार आमी डब्ल्यूआरडीक ऑलरेडी सांगला की तांचे जे तांकांय जे पब्लीक वॉटर सप्लाय पावता पळय न्ही तोय बीन टेस्ट करचो आणि गरज पडल्यार इवन क्लोरिनेशन किंवा सुपर क्लोरिनेशन आसा पळय ते करचें म्हणून पूण लोकांक अशें आसा की लोकांनी बीन काळजी घेवपाची की तांच्यांनी आपली हँड हायजीन बरी दवरपाची जाता तितले भायले रोड सायड इटरीज बीन आसा पळय न्हू ते थंय खावपाक ना वयचे आणि ज्या घरा कडेन तुमी खाता पळय ते फ्रेश जेवचे सगळे आणि दुसरें उदक सुद्दां जे पिता ते बॉयल करून पिवचें आता सगळे लेबर असले जे आपयता कॉन्ट्रॅक्टर कोणाचो हेड असता ओनर जे तांकां कितें इन्स्ट्रक्शन दिता ऑलरेडी जे बोट ओनर्स आसा पळय त्यांचं बोट ओनर्स असोसिएशन आसा आणि आमचे जे दोन्ही प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा कडबोन सायडीन प्रायमरी हेल्थ सेंटर बाळी आसा आणि मोबर सायडीन प्रायमरी हेल्थ सेंटर चिचिनीम आसा ह्या जाग्यार आमचे दोन्ही इन्चार्ज जे आसा पळय थंय तांच्यो कंटिन्युअस मिटींग हे बोट ओनर्सा वांगडा किंवा जे फिशिंग जेटीचेर न्हय फिशरीचे ऑफिस आसा तांच्या वांगडाय बीन कंटिन्युअस मिटींग चालू आसा
तांच्यांनी इवन तांकां म्हणजे अवेरनेस केलाच, पूण अवेरनेसा खातीर इवन पॅम्पलेट्स वांटून दिल्या. दुसरी गजाल म्हटल्यार जे ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन आसता किंवा ORS जे आमी म्हणटा पळय, ते सगळ्या बोटींचेर सप्लाय केला, बोट ओनर्साक सप्लाय केला, इवन ऑफिसान दवरला. इवन तांच्यांनी आतां एक मेडिसीन किट दिला, जे जितले ज्यो बोटी फिशिंगाक वता ते ऑलमोस्ट 2 ते 7 दीस पर्यंत फिशिंगाक वता कंटिन्युअसली. सो त्या खातीर एक एकदां पेशंट जेन्ना जर फिशिंगाक सीन आसतना जर ताका जर लागण जाली किंवा सिम्टम्स येवपाक लागली, तर तो ज्या पर्यंत परत जेटीर येता आनी आमच्या हॉस्पिटलांत पावता म्हटल्यार खूब लेट जाता. त्या खातीर तांकां एक मेडिसीन किट दिला, ज्या जाग्यार इवन एंटीबायोटिक्स तांकां स्टार्ट करचे, चोर येयलो जाल्यार तांकां पॅरासिटामॉल दिवची, ही सगळे मेडिसिन्सचो किट करून तांकां दिल्ले आसा. डॉक्टर, टोटल लेबर कम्युनिटी कितली आसा आणि कितले टोटल टेस्ट झाले ते सांगू शकता? एक्झॅक्ट टोटल नंबर ऑफ कम्युनिटीचे माझ्या कडेन नंबर्स ना, बट देन एक 2000 ते 3000 तरी असतले. टेस्ट ही कितली सगळ्यांच्याच झाला का ओनली सस्पेक्टेड? ना, टेस्ट जितले ऍडमिट केला बरं त्यांचे गरजे प्रमाणे टेस्ट केल्या, पण ऍटलिस्ट 5 तरी केसीस आमच्या कॉलेराचे पॉझिटिव्ह आसा. आणि कशें आसता की इन एनी आउटब्रेक सगळ्यांक टेस्ट करपाची गरज नासता. सिम्टम्स जर सेम आसा न्ही जाल्यार हे टेस्टूय बीन हो कसो आसा की कसलो जिवाणू किंवा कसलो बॅक्टेरिया तो आमी चॅक केला आणि त्या बॅक्टेरियाचेर कसले अँटीबायोटीक चलता, हे दोनूय टेस्ट केला. कल्चर सेन्सिटिव्हिटी म्हणटा ताका आमी टेस्ट म्हणटा, जी टेस्ट केल्या ताच्या वयल्यान मागीर बाकीच्या पेशंटाक खंयची अँटीबायोटीक लागतली पळय ती कळटा. सध्या तेंच्यांनी फिशिंग बंद करपाक हे केल्यार कशें कितें कंटिन्यू? दॅट इज अप टू द पर्व्यू ऑफ फिशिंग डिपार्टमेंट. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.